आम्ही आता विठ्ठलदास मोर्जे ह्या दर्या वाठारात आसात. ह्या वाठारात जर आम्ही पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणान जे फिरत्यो कपडे विक्रेते आसूं येत तातूंत माळा विकपी आनी इतर सामान विकपी किंवा आयसप्रोड विकपी जे गाडे आसात थेट दर्याचे कुशीक उदकाच्या सायटीन आसात. आनी एका वाटेन आमी पर्यटक ना म्हणटा पूण पर्यटकांक जर वेवस्थीत भोंवतले जाल्यार तशी जागाय सारकी ना. हांगर आमी पळयता जाल्यार व्हडा प्रमाणान बसपाची ज्यो खाटी आसता, लाकडी पलंग आसता, खुर्च्यो आसता, तांचो अतिक्रमण आयज हांगर मोर्जे वाठारांत दिसून येता. आनी सरकार जायत्या वेळार सांगता की पर्यटकांचे आमी स्वागत करता, तांकां सोयी सुविधा पुरयतले. पूण आयज जर नजर मारली खंयच्याय किनाऱ्याचेर जर तर चेंजिंग रूम ना, उदकाची सोय ना, पार्किंग सोय नासता आनी तरी पर्यटक येतात आनी जे खाजगी जागेत जे शॅक वेवसायीक आसतले किंवा रेसॉर्ट आसतली ते आपली सोय करता, पर्यटकांची सोय करता. पूण जे इतर जे पर्यटक येतात तांची सोय खंय करतले, गाडयो खंय पार्क करतले. आतां मुखेल जो रस्तो आसा विठ्ठलदासान थंय जायत्यो गाडयो पार्क केल्ले आसता, जे पर्यटकय आपल्यो गाडयो पार्क करतात. आनी ज्यांची हॉटेलां रस्त्याच्या कुशीक आसात तांचे जे गिरायक येतले तांच्या गिरायकाक गाडयो दवरपाक जागा खंय आसा असो प्रश्न निर्माण जाला. कालूच आमचे पर्यटन खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हरमल आयिल्ले आनी हरमल आयल्या उपरांत ताका थळाव्या पत्रकारांनी जाप विचारली की पर्यटकांक जे सोयी सुविधा ना ते केन्ना पुरयतले. ताणें उत्तर दिलां की बेगिनाच पुरयतले म्हणून. आनी मोर्जे हांगासर चेंजिंग रूम किंवा आपले जे पार्किंग सोय आहा ती पार्किंग सोय करतले अशें ताणें उतर दिलां. पूण ह्या वाठाराचें कितें? आयज जर व्हडा प्रमाणान जे खाजगी जागेत जी सॅका वेवसाय आहा, रिसॉर्ट आसा तांकां लाकडी पलंग घालपाक पर्यटन खातें कितलें परमिशन दिता आनी ते कितले घालतात हाचोय प्रश्न सध्या तयार जाल्लो आसा. हांगर लाकडी पलंगाचो मारो चड दिसून येता, खुर्च्योय चड आसा. एका वाटेन जर थळाव्यान कोणी जर इलिगली धंदो केलो जाल्यार ताचेर फास्ट एक्शन जाता, पूण जे बिगर गोमंतकी आसा, जे व्यावसायीक आसा तांचेर कित्याक एक्शन जायना हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सरकारान सगळ्यांक कायदो करतना सारको करचो. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.